नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार खबरो विस्तारान. पंचायत वेंचणूक जाय मेरेन पंचायत संचालकांच्या अर्दी प्रमाण आयच्यान 175 पंचायती प्रशासकाच्या देखरेखी खालात चलतल्यो. सरपंच आणि उपसरपंच करतात ती सगळी कामां हे प्रशासक पळयतले. तांकां पंचायत सचिव आणि बीडीओ आदार करतले. प्रशासकाच्या अध्यक्षतेन ग्रामसभाय जातल्यो. मंगळार, ब्रेस्तार, शेनवार प्रशासक पंचायतींनी प्रत्यक्ष हजर. 175 पंचायतींच्या पंचांचो टर्म 18 जूनाक सोंपलो. राज्य सरकारान ह्या पंचायतींचेर नेमिल्ले प्रशासक वेंचणूक जाय मेरेन सोमारच्यान पदभार सांबाळटले. सरपंच आणि उपसरपंच करता ती सगळी कामां हे प्रशासक सांबाळटले. पंचायत सचिव तांकां ह्या कामांत आदार करतले. कितेंय अडचण आसल्यार बीडीओ प्रशासकाक आदार करतलो. प्रशासक ग्रामसभाय घेवंक शकता. 15 ऑगस्ट आणि 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंती दिसा प्रशासक आणि पंचायत सचिवाक ग्रामसभा घेवच्योच पडटल्यो. 186तल्या उरिल्ल्या 11 पंचायतींचो टर्म 7 जुलयाक सोंपता. ह्या पंचायतींचेर प्रशासक नेमपा खातीर वेगळी वत येतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. इतली वर्सां सरकार चलोवनूय बीजेपीक गरीब कल्याण संमेलनां करची पडटा ही लज. बीजेपी लोकां खातीर कांयच केलें ना हाचोच दाखलो म्हण मुरगांवचो आमदार संकल्प उलयला. अधिवेशनान चड प्रश्न येवंक जायना म्हण खंय सरकारान चाळण लावंक सुरू केल्या. काँग्रेसीची युवा आमदार ब्रिगेड मिडिया मुखार. लोकांच्या इश्यूंचेर विधानसभेत समविचारी युनायटेड ओपोजिशनाचो उलो. आम्ही ऑलरेडी अप्रोच जाला तेंचे कडेन आनी तांकां सगळ्यांक सांगलेलें आसा. तेच प्रमाणे बाकीचे जे सांगले ते बाकीच्यां कडेन आमी कन्सल्ट केलेले आसा. इंडिपेंडंट MLAकूय सांगलेले आसा. तेच प्रमाणे आमचे बाकीचे ऑपोजिशन पार्टी आसा तांकांय आमी सगळ्यांक सांगलेले आसा. जे इश्यूज रिलेटेड टू गोवन्स आनी गोंयाक लागून आसा इश्यूज तेजेर आमी सगळे जाण एकठांय जावन हो इश्यू घेवन गोवोरमेंटाक आमी घेराव घालपाची गरज आसा. आतां एसेंब्लीन आमी आसतलेच आमी तेन्ना आमी ती मिटींग घेवन तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन आमी डिस्कस करतले. कित्याक आतां सगळे जाण आमी इंडिव्युज्युअली तांकां मेळपाक लागले आसा आनी इंडिव्युज्युअली आमी कन्सल्ट करपाक लागले. ती केल्या ती सद्या आमची पार्टीची स्ट्रेटेजी. हेज्या भितर आमी तांकांय वांगडा घेतले. ऑलरेडी तांकां सांगलेलें आसा आमी बाबा अशी आमची आसा. कित्याक जी आमी एसेंब्लीन हावजा भितर जी आमी स्ट्रेटेजी यूज करता त्याच प्रमाणे ती आमकां भायरूय जाय जे ग्रावंडाचेर आमची पार्टी रेज करतली. हेजे भितर इन हावजान तांकां सांगलां की बाबा सपोर्ट करचो म्हणून जे गोंयकारांचे इश्यू आसा जे मेजर इश्यू आसा जे आमकां गोंयकारांक इफेक्ट जाता ते. तांकां ती संवय आसा न्हू पयलींसून. इलेक्शनाच्या टायमार तेंच्यांनी कितें केलें तशेंच म्हणटाले न्हू ते आमी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी येतली म्हणून. आयज तांकां तेंची अवकात कळ्ळी न्हू कितें आसा ती. सो आतां सुद्दां तेंची तांकां अवकात कळटली एसेंब्लीन कितें आसा ते. आमचे 11 आमदार आसा. लोकांक गोंयकारांक आमकां ऑपोजिशनान दिल्लेले आसा. CLP लिडर आमचो आसा आनी वी आर इन द ऑपोजिशन. कित्याक आमचे 11 आमदार आसा आनी वी ऑल 11 आर युनायटेड आनी वी वील बी द प्रिंसिपल ऑपोजिशन इन द एसेंब्ली. आमी तांकां रिक्वेस्ट केला. आमी तांकां सांगला एज अ ऑपोजिशन तेंचे 2 आमदार असल्या कारणान जे इश्यूज गोंयकारांक रिलेटेड आसा आनी जे मेजर इश्यू आसा थंयसर बाबा तुमचो सपोर्ट करपाची ही गरज आसा म्हणून. जेंकां तेंचे समज क्वेश्चन येयले आनी जे गोंयकारांच्या लागून ते क्वेश्चन आसतले थंयसर आमचो तांकां सपोर्ट आसतलो. कारवार पालिका वाठारांतल्या रस्त्यांची नांवां दाखोवपी कोंकणी दिशादर्शकांचेर काळे फासपाच्या प्रकरणात 5 जाणां आड FIR जाल्या उपरांत पुलीस उरिल्ल्यांकूय सोदतात. बोर्डाचेर कोंकणी नांवां परत येय मेरेन सगळे कोंकणीवाले खंय एकठांय शक्त दाखयतले. पुलिसेन FIR केलो म्हण कोंकणीवाल्यांचो पुलिसेक पुराय तेंको. आणि आज ती FIR जावन घेवन 5 लोकांचेर गुन्हो दाखल जाला आणि बाकीचे ते नाव शोधकार चालू आसा. आनी हे एक पोलीस डिपार्टमेंट हांव थँक्यू म्हण सांगू सोदता ह्या संदर्भात. आनी मुखाल दिवसाक नांवाचो इशू नांव जेदो पर्यंत पडना आमगेले कोंकण भाशेंत जेदो पर्यंत नांव येना त्या पर्यंत आमी अशेंच सगळो एकच जावन रोवू जाय म्हण तुमकां हांव सगळ्यांक सांगू सोदता ह्या संदर्भात. हय ना करून निमणे गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळाची वेंचणूक सहकारी सोसायटीच्या ऑडिटरान जाहीर केल्ले प्रमाण 19 जूनाक जाली. 3 पॅनलां 2 अपक्ष धरून 38 उमेदवार. 167 सोसायटी मतदानाक पात्र.
दर एकल्या उमेदवाराचो जैताचो दावो. पयलेच खेप गोवा डेअरीचे 100% मतदान. आज मतमोजणी आणि निकाल. फाटलीं कितलींच वर्सां गोवा डेअरी ह्या ना त्या कारणान नाका त्या खबरांनी. सध्या मार्केटांत गोवा डेअरीच्या दुधाचो खप पडला. गोरवांच्या खावडीचो प्लांट बंद. दुधाक जाय तसो रेट मेळना म्हूण शेतकारांच्यो कागाळी. मात कांय वांगड्यांची हरकत आसूनय संचालक मंडळाची वेंचणूक नेमान जाली. बरे अति महारथी कॉपरेटीव सेक्टरांतले जे गोवा डेअरीक सपोर्ट करपाक म्हणजे वोटरां हाडपाक जावं अशें करपाक अति महारथी मुखार सरल्यात. तांकां दिसता की गोवा डेअरी एक बरी गाय की ती खावड घालनासतना दूध काडपाक दूध दिता म्हणून. म्हाजे मुद्दे तुमकां ऑलरेडी पयले हांव 1.5 वर्सां एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून बसलो तेन्ना हांवें खूब केलें ते डेअरी प्रॉफिटाक हें केली. चेअरमॅन जावनय लोकांचें काम करपा जाता भायर पूण हांव बडी घेवन उबी रावतलो. जे आमी कितें केलां पळय खंय खंय लिकेजीस कोण कोण करताले पळय न्हू त्यो सगळ्यो म्हणजे A to Z म्हाजे हाती आहा तें घेवन हांव उबी रावतलो. हांवें थरयलां की सगळ्या नवीन भुरग्यांक घेवन गेलां कित्याक सदांच ते शेअर आमचे सारके. इवन म्हाजी वचपाची तयारी नाशिल्ली. हांव तांकां म्हटलें हांव भायल्यान तुमकां बॅटींग दिता तें म्हणलें तुवें आमचे कॉन्टेक्ट केलें आमी व्यक्त करतले. हांव फाटले फावट आयलो तेन्ना सुमोलाक हांवें बरोच धक्को दिलो. सुमोलाचें दूध कमी केल्लें आमचें दूध वाडयल्लें आनी हेच पयलीं लोकांनी म्हाका निवडून दिलो आसलो आनी म्हाका चड काळ मेळना डेवलप करपाक. आमगे हें खूब आसलें ध्येय खूब आसलें तरी आसतना लोकां फुडें आमी परत एकदां विनंती केला की आमी दुधा रेट आसची वाडोवन दिवपाची, खावडी सुदारणां करपाची आनी गव्हर्मेंटालाय सपोर्ट घेवन फुडें व्हरपाची की फार्मरां आतां साम दुधा धंदो परवडना आनी फार्मरांक जसो फायदो जाता त्या पद्दतीन आमी फायदो करून दितले कित्याक वेंचणूक जाली. सोमारा 20 जूनाक मतमोजणी आनी निकाल. सध्या तरी दरेक पॅनल आनी उमेदवार गोवा डेअरी वयर काडपाचें उलयता. उमेदवार पळयल्यार आदलेच चडशे गडी ह्या ना त्या पॅनलार. नवे पॅनल आयल्या उपरांतूय डेअरीचे दशेचें कितें ह्या प्रस्नाक निश्चित जाप ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बायगिणी कोयरा विल्याचो प्रकल्प खंयच्याच परिस्थितीत नाका. सरकारान दुसरे कडेन व्हरचो पण कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाय मागता. राजेशान पंच आनी समर्थकांक घेवन प्लांटाच्या सुवातेचेर मोर्चा काडलो. प्रकल्पा आड घोशणा. प्लांट करता थंय 2,000 फ्लॅट आसात, हॉस्पिटलय आसा. लोकांचे भलायकेक खंय प्लांट बांदतलो. आमकां नाका आमकां नाका गार्बेज प्लांट आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका गार्बेज प्लांट आमकां नाका गार्बेज प्लांट आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका गार्बेज प्लांट आमकां नाका. कारण हांगा जवळ जवळ 2,000 फ्लॅट आहा आनी जर हांगा जर गार्बेज प्लांट जर येयलो जाल्यार हांगासर खूब म्हणजे वायट स्थिती जातली. लोकांच्या हेल्थाचेर मार पडटलो, उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो. आमी बरे बरे हांगा प्रोजेक्ट हाडूंक तांकां वेलकम करता कळ्ळें. पण असलो गार्बेज प्लांटाक आमी विरोध म्हणजे असो की गार्बेज प्लांट जाय पण आमच्या हांगा लोकवस्तीन तो नाका. इतलोच आमचो सरकारा कडेन रिक्वेस्ट आसतलो की खंयच्याय परिस्थितीन हेजो खंय तरी दुसरे कडेन स्थलांतर करचें. कारण तुमी जाणा हांगा सगळे चर्च आसा, लोक आसा, स्कुलां आहा, टेंपल आहा, हॉस्पिटल आहा, सगळे तेका लागून भरपूर मार बसतलो हें येयलें जाल्यार. मायकल लोबो वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री आसतना बांयगिणी कोयरा विल्याचो प्लांट घालूंक सोदतालो. आतां खंय मायकलाक विरोधकांक तेंको दिवचोच पडटलो. बांयगिणी घाण कशीच नाका. फक्त लोकांचे ऑब्जेक्शन आनी बंद करून दाखयतले. सपोर्ट तो करूं ना करूं पण करतलोय म्हाकाय गॅरंटी आहा. पण म्हाका म्हाज्या मतदारसंघान ही घाण नाका हो म्हाजो स्टँड आसतलो. हांव लोकां बरोबर आसा. And the village of people and the hospital are just adjacent to the plant. So how to share the common boundary? Now you tell me if it is capacity was 250 tons per day, now it is increased. So in practice it will be increasing more. हे जर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हिंगासर आयलो जाल्यार तेचे लेचेट जे आसा ते खूंय मेळटले. हेचे कोणें हें केलां यूज ऑफ द रेजोल्युशन दॅट वी आर पासिंग. देर इज नो यूज ऑफ द रेजोल्युशन दॅट आर बीन पास्ड एंड हू इज सफरिंग? वी पीपल आर सफरिंग. हो प्लांट जर हांगा येयलो जाल्यार खूब हेल्थाक मोठे लुकसाण जातलें. म्हणून आमकां हांगा प्लांट नाका. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. लायटीच्या खात्यान 5,000 खांबे हाडले खरे, मात कॉन्क्रीट घालनासतना खांबे पुरपाचे प्रकार. पेडण्या सावळवाड्यार लायटीचो खांबो रस्त्यार आडवो. खांबो परत उबो करी मेरेन येरादारी बंद. वीज खात्यान हालींच खांबो घाला, मात मुळाक फातर आनी माती. कॉन्क्रीटाचें नांव ना.
तो पहिल्याच दिसा पावसात आडवो. पोन्ने खांबे अजून घट उबे, नवे आडवे. एक्टिविस्टांचो रिपोर्ट. नवीन खांबे घातलेले आहात आणि तेतूर करून जो सपोर्ट जाय आणि ज्या ठिकाणी आता खांब पुरलेलो आहा त्या ठिकाणी कॉन्क्रीट घालूंक जाय. ते कॉन्क्रीटय दिसना आणि सपोर्ट जो आसा सपोर्ट वयल्या वयर घातलेलो आसा तेका लागून हे खांबे कोसळत आसात. हे आता नवीन खांबे कशा पद्धतीन घातलेले आसात ते पळोवंक शकता आणि जुने जे खांबे आसात वर्सान वर्स कितकी वर्सां जाली ते तश्याक तश्शे आसात आणि ही जे कंपनी कोणाक दितात ते त्यांच्यानी येयल्या उपरांत आता जे आसात आमचे स्थानिक आसात त्यांच्यानी लक्ष घालूंक जाय आसलो तो लक्ष घातलेलो ना तेका लागून ही परिस्थिती उद्भवता. हो पहिलोच पावस आसा. पहिल्याच पावसाक ही परिस्थिती म्हणजे विचार करण्याची गोष्ट आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उडपी, मडगांव आणि रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनावयल्यान इलेक्ट्रीक रेल्वे गाडयांक व्हर्च्युअल वावटो दाखयतले. 1280 कोटी रुपया मोडून कोकण रेल्वे मार्गाचे पुराय विद्युतीकरण जाला. महाराष्ट्रातल्या रोहा ते कर्नाटकातल्या ठोकूर मेरेन 740 किलोमीटर कोकण रेल्वे मार्गाचे पुराय विद्युतीकरण जाला. ह्या निमतान उडपी, मडगांव आणि रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनांचेर खासा फ्लॅग ऑफ कार्यावळी. दिवचलचो प्राणीमित्र अमृत सिंग राना खात्याच्या कटकटीक विटून एनिमल रेस्क्यू सोडपाचे चिंत्ता. अधिकारी ताचेर खंय नाका ते आरोप करतात म्हूण तो विटला. आदी राना खाते एनिमल रेस्क्यू ऑपरेशनाक आधार करताले. आता मेळना. ही सेवा तो आता कोणाक तरी दिवंक सोदता. पयशांची व्हडलीशी चिंता नाशिल्ल्यान खंय प्राणी सेवा म्हण करपाचें. गोंयांत तेन्ना मातशे थोडे फार अवेरनेस जे आहा ते जाताले ते वायल्ड लायफ विकाक ते बी फक्त पणजे आनी सिटी पुरते. नाजाल्यार बाळपयस जे कितें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान थोड्या लोकांक आपयले आनी तितके पुरते. पूण गांवांत स्कुलान हे अवेरनेस जाय आसले. दुसरें म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी NGO हेंच्या भितून एक बरो तालमेल जावपाक जाय. एक विश्वास जावपाक जाय. तसो विश्वास जो आहा तो पयलीं मातसो आसतालो. हे NGO आपोवन सगळें हें करताले. इवन आतां ऑनररी वायल्ड लायफ वॉर्डन आसूं कितें आसूं पूण बेश्टे कार्ड दिले म्हणून जायना. थंयसर तांकां आमचे कडेन कितें आयडियाज आसता जे तेंचे कडेन ना. तेंचे कडेन कितें आसा पळय ते आमचे कडेन ना. सो हे देवण घेवण जी आहा ती जावपाक जाय. तशी जायना. पळोवपाक गेले हालींच्या दिसांनी हो एक इन्सिडंट जालो तितून खूब म्हाका वायट दिसलें की हांवें विश आनी हें करता म्हणून सांगलें. तेच्या उपरांत हे मनान येयलें म्हाज्या त्या टायमार की ह्या स्क्वॉडान हांवें एक काम केलें आनी हे वेल नॉन अशे सगळे पर्सन जो आहा तो असो आळ जर करता जाल्यार तो मनशान जर आनी कोणाक सांगलें जाल्यार तांकां तें खरें दिसतलें. सो त्या परस हो फिल्ड जो आहा सोडपाचो आनी खंय तरी ताका लागून थोडे दीस पर्यंत कोणाक तरी ती जबाबदारी ह्या स्क्वॉडाची घेवपाक जाय. बरो मनीस जाय ताका. सो म्हाका कोण तसो चडांत चड वेळ दिता. हे सगळे भुरगे आमचे बरे आसा पूण चडांत चड वेळ दिवपी जाय ताका. आनी तसो वेळ दिवपी आसा जाल्यार तेजो कितें तरी स्वताचो बिझनेस इन्कम आसपाक जाय. आनी बिझनेस आहा जाल्यार ताका टायम मेळना तशें. सो हांव विचार करतालो ताका आनी हळू हालींच्या दिसांनी जाल्यार ताका आनीक ताका बॅकअप मेळपाक लागलो. जेन्ना हांवें इन्फॉर्मेशन जेन्ना दिता पयलीं दितालो शेटगांवकर साहेबाक तेंचे विदीन ते अर्द्या वरान ते म्हापसाच्यान ते रावताले ते बिचोले हांगा मावळिंग्या पर्यंत पावताले. आयज हांगासल्यान केरीच्यान एक मावळिंग्या पर्यंत पावपाक त्या मनशाक जायना अशें परिस्थिती जाली. मॅसेज धाडटा हे एका कित्याक रेड मारूंक ना जाल्यार तेजे आन्सर ना. ऑफिसान गेलो जाल्यार तांकांय कांय खबर ना बाबा अशें कितें तरी हांवें इन्फॉर्मेशन दिलां म्हणून. हालीं तेंपार दरेक मळार सायबर क्रायम वाडटा. फसगत जाल्ले आनी पीडित लजेन पुलिशे मुखार येवंक सोदिना म्हण पणजेचो NGO सायबर वेलनेस सेंटर फुडें सरला. सायबर क्रायमाच्या बळींनी कितें करचें, कशें करचें हाजेर तांकां आदार. जाणट्या नेणट्यांक सायबर क्रायमा विशीं जागृत करूंक शाळा कॉलेजींनी खंय सायबर वेलनेसाचे वर्ग जातले. आधुनिकतेच्या नांवान दिसान दीस मनीस वेगवेगळ्यो टॅक्नॉलॉजी वापरूंक लागला. त्याच टॅक्नॉलॉजी आड क्रायमूय वाडपाक लागला. आजकाल ऑनलायन फायनान्शियल फ्रॉड, सायबर बुलिंग सारकिले क्रायम सर्रास जातात. तातूंतले चडशे पीडित समाजाच्या लजेन पुलिशे मेरेन पावच ना. तांच्या आधाराक NGO सायबर वेलनेस सेंटराचो हात. So we are tied up with the Goa police. The CM's office is very supportive.
moreover also with the NGOs who are also the first point of contact for this type of crime. So they will refer cases to us and we will arrange the situation and understand how we can take it further. Your identity will not be disclosed. First of all, we will be helping you to remove that content. If at all it is online, then we will remove it. We will help you to register a case if it is not getting registered. Say if it is a bank fraud or some things like that, then we will help you to block the account, create a new password. All those things can be created and helped. Like wherein you have senior citizens been robbed of all their years, lifetimes. We are taking such cases and we are addressing it to the particular bank. Then we will address it to the police, and accordingly from there on we would take up the matter. शाळांनी कॉलेजांनी खंय सायबर क्रायमा विशीं जागृताय जाय. For creating awareness, it is first thing is we go to schools, colleges, and because that is the place where children are affected with because of their online classes, and now everyone has a cell phone, a smartphone. So they are the first point of contact for us. So we create something called as responsible netizens, like in them, to make them understand that yes, these are the ways you can fall prey to cyber crimes. स्टुडंटा खातीर मुकेश कुमार आणि चेतन गावस. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.